वार एक आमचे सांगाती गाऊया राणी स्वर्गावेले काळजांतान ओंगुया नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये. लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू जुदेवाच्या एका देवस्थानांत शिकवण दितालो. अवचित ताचे मुखार दिश्टी पडली 18 वर्सां देंवचारान ओपांगूल केल्ली एक बायल. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी तिच्यान तोकली उखलून नीट उबी रावंक जायनासली. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी तिका आपोवन हाडून म्हणलें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी ताणें आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण जेजून सोनवारा दिसा पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी पिंडोलून असो उलोवंक लागलो, वावर करूंक 6 दीस दिल्ले आसात. त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात. सोनवारा दिसा नाका. प्रतिपालून सोमयान ताका म्हणलें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो जण एकलो दावणेक बांदलोल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरोना. तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे आब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगळ्या ताच्या दुस्मानांक लॉस जाली. पूण ताच्यो अजापांच्यो करण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. देवाचें उतर हें.